नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। छत्तीसगडात सुकमा वाठारात नक्षलवाद्यांकडेन एन्काउंटर, हल्ल्यात गस्तीर आशिल्ले 26 सीआरपीएफ जवान शहीद, कांय जाण क्रिटिकल, 300 नक्षलवाद्यांनी केलो हल्लो। पंचायत वेंचणूक सरकार हाडटा आयल्यान मात जूनातूच 25 जूनाक थारायल्ली वेंचणूक 17 जूनाक घेवपाचो प्लान सांजाव ड्राय म्हूण बोवाळ जाल्ल्यान शेड्यूल हालयलें। मायनिंगाच्या कथीत स्कॅमात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन जिल्लो सत्र न्यायालयाचो एक्स पार्टी अटकपूर्व जामीन, एसआयटी मुखार हाजीर जावचे पयलीं कामत जामिनात। सारखे ड्युटी करिना म्हूण 108चे 20 स्टाफाक काडले, धाडले घरा। भलायकी मंत्री विश्वजितान रातची सरप्रायज विजीट मारले उपरांत कारवाय, 3 वेले ऑफिसरांकूय निखळायले। आनी पोल्युशन आनी उदकाच्या प्रस्ना आड आवाज काडपी सोंशेकारांनी बंदखणीत 10 दीस कशे काडले, तांच्या संवसाराचे भुरग्या बाळांचे 10 दीस कशे गेले, तांच्या कश्टांचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। छत्तीसगडात सुकमा वाठारात केल्ल्या हल्ल्यांत 26 सीआरपीएफ जवानांचे नक्षलवाद्यांनी हत्याकांड केले। एका रस्त्याचें काम चल्लां आसतना सेक्युरिटीचे गस्तीर आशिल्ले सीआरपीएफ जवानांचेर नक्षलवाद्यांनी अंधाधुंद गोळीबार केलो। हल्ल्यांत 26 जवान गेले, कांय जाण क्रिटिकल आसात। जखमी जवानाक हेलिकॉप्टरान हालयले। 300 नक्षलवाद्यांनी 99 जाणांच्या जवानांचे बटालियनाचेर हल्लो केलो। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया, तो फायर करने के बाद हम लोग फायर करने के बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे। फिर फायर करते करते एडवांस कर रहे हम, फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उनका ज्यादा तादाद आदमी थे, घेरने के चक्कर में थे, इसलिए हम लोग फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चोट लगा है तो उनको थोड़ा हमारे जैसे चोट लगा है तो बोल रहा है हमको जाने के लिए, बाकी फायर कर रहे हैं। तो आपके सामने भागे कि नहीं भागे? उससे मूवमेंट जारी था, फायरिंग जारी थी? हम जब फायरिंग कर रहे थे हमारे पास नहीं था। फिर वो भाग गए। उसके बाद फिर पीछे साइड से फायर करे। अचानक हुआ, इस वजह से नुकसान ज्यादा हुआ? हाँ, अचानक बस। कितने घंटे चला होगा ये फायरिंग? फायरिंग तो अभी भी चल रहा है। हाँ। अच्छा। क्या नाम आपका? सौरभ मलिक। इसलिए ये बहुत एक दुखद घटना हुआ है, तो उसको रिएक्शन तभी देंगे जब पूरा जानकारी प्राप्त होगा। तो 7 मिसिंग है सर, उसमें सर वाज इंटेलिजेंस नॉट अवेलेबल, व्हाई? सरकार पंचायतीची वेंचणूक आयल्यान हाडटा। 25 जूनाक थारायल्ली वेंचणूक आतां 17 जूनाक घेवपाचें थारलां। 24 जूनाचो सांजाव ड्राय जातलो म्हूण बोवाळ पडिल्ल्यान सरकारान कोफू जावं नाका म्हूण वेंचणूक 17 मे मेरेन आटोवपाचें थारायलां। पंचायत मंत्री माविन गुदिनो प्रुडंटा कडेन उलयलो। सांजावाच्या फाटभुंयेर सरकाराक खंय कितलेशेच कडच्यान निवेदनां आयिल्लीं। इलेक्शन कमिशनान मात अजून शेड्युलाचेर कांयच सांगिल्लें ना। पंचायत वेंचणूक आता 25 जूना बदला 17 जूनाक जातली। पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सोमारा पंचायत सचिव, पंचायत संचालक आणि बाकीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांक बरोबर घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकरा बरोबर बसका घेतली। थंय हो निर्णय जालो। After I took over as Panchayat Minister, I asked them to speed up the work of delimitation, reservation of wards and other works related with the holding of Panchayat election. They came and reported back to me, we are ready for the elections anytime, we can even hold them earlier. Having due regard also to the sentiments of the people, that 24th June is the feast of St. John the Baptist, and there were representations from many angles. I thought it prudent that I should send my director Panchayat and the secretary Panchayat to the State Election Commissioner for consultation. So now we will be holding the elections 1 week earlier than scheduled. That's the only difference. 1 week earlier would have made it perhaps 18th of June, but as we all know 18th of June is Kranti Divas
Goa Revolution Day, we can't hold it on that day. So it's 17th, which is a Saturday. All that the state government will do is declare it as a state holiday and will be holding the panchayat election. पंचायत वेंचणूक सरकार पंचायतीचे मुस्ती उपरांत घेता काय म्हणून विचारल्यार फ्री अँड फेअर इलेक्शनाक लागून खंय हो कळाव जाता. It was not a postponement as people alleged. See, certain works have to be completed, election related, whether it is delimitation, whether it is reservation of the wards, whether it is moving the officials from different places, making the BDOs work, submit their reports, attend to the complaints, attend to the grievances of the people, make corrections. All this takes time. On one side we say let us have free and fair election. On the other side we want them very fast. If you do it in a haphazard manner, you can't just speed up. And one should not forget, prior to the panchayat election, we just concluded the assembly election. So it was again election related work. मात्र राज्य वेंचणूक आयोग अजून मेरेन तरी पंचायत इलेक्शनाच्या शेड्युलाचेर कांयच उलयल्लो ना. आयोगाच्या नावान सरकारूच एकार एक नव्या तारखांच्यो घोशणा करीत आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. मायनिंगाच्या कथीत स्कॅमात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक पणजे जिल्लो सत्र न्यायालयान एक्स पार्टी अटकपूर्व जामीन दिलो. SITन ताका सोमारा सकाळी चौकशेक आपयल्लो. त्या पयलीं ताणें अटकपूर्व जामिनाक अर्ज घालो. पयल्या समन्साक जाप दिवंक नाशिल्ल्यान क्रायम ब्रांचीच्या SITन ताका दुसरें समन्स धाडून आज हाजीर रावंक सांगिल्लो. अटकपूर्व जामीन घेवन तो SIT मुखार उबो रावलो. 2013तले कथित मायनिंग स्कॅमात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आदलो मायन संचालक अरविंद लोलयेकाराची SIT मुखार परत चौकशी सुरू जाल्या. अटकेची शक्यताय मतीत धरून SIT कडेन वचचे पयलींच दिगंबर कामतीन सोमारा सकाळी पणजे जिल्लो सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनाक अर्ज घालो. Kamat has been granted interim bail. Returnable notice has been issued to the police. The notice is made returnable on the 2nd of May at 10:30. Major contention was that my client is called by the police at 11 o'clock. Therefore, it is necessary to find out what is what and protect his liberty. जामीन मेळे उपरांत कोर्टाचे भायर येवन उलयतना दिगंबर म्हणटा ही गजाल आपल्याक नवी न्ही. I'm fighting a battle. I have fought one battle. I'm fighting now second battle. जामीन मेळे उपरांत कामत SIT मुखार पावलो. SITन सुमार 3 वरां ताची चौकशी केली. He had called me for an inquiry and for recording my statement. So I recorded my statement. He has just informed that interim relief has been granted. We haven't been issued the notice as such, but this is what he is informing. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ॲम्ब्युलन्सीचेर इमर्जन्सी हाताळपाची ड्युटी सारकी करिनात. ॲम्ब्युलन्साचे मेंटेनन्स पळयनात पूण 108चे 20 कामगारांक काडले. 3 वेले ऑफिसरांकय काडल्यात. आयतारा भलायकी मंत्री विश्वजितान सरप्रायज व्हिजीट मारली तेन्ना खंय विश्वजिताक ही गजाल लक्षांत आयली. काडल्यात त्या स्टाफाच्या जाग्यार बेंगलोरच्यान नवे एम्प्लॉई हाडल्यात. विश्वजिताची मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर सांजे 108चेर बसका जाली. कितें थारायलां की जे कितें चल्लेले ते खंय ना खंय बंद जावंक जाय. तेच्या खातीर सरकार पूर्ण प्रयत्नशील आसतले आनी आमकां लोकांचें जीवन वाचोवंक जाय. 108ची स्थापना केल्ली एकूच कल्पनाच्या माध्यमांतल्यान की आमी मॅक्झिमम लोकांचें जीवन हेच आमचें मिशन 108चें. आनी जर कोण स्टाफ डिसिप्लीन आमी जे इन्कल्केट करूंक सोदता, युनिफॉर्म घालिना, जे कितें डायरेक्शन्स आसा 108चे, हांव मानता सगळे गोष्टी इवन मॅनेजमेंट लेवलाचे स्टाफ आमी बदलल्या. फक्त स्टाफ न्हय, हांगा आमचो संबंध येना डायरेक्टली EMRI कडेन. आमी EMRI एक्शन घेवपाक पूर्णपणे आमी आमचे बॅकिंग आसतले सरकाराचे आनी ते EMRIचे अंडर येता. सरकाराचो कसलोच संबंध ना. आमचे तेंचे टीम कडेन मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट आहा. आमी तेंचेर प्रेशर घातलेलो आसा की आमकां टिप टॉप सर्वीस 108चे जाय. आनी जे पयलीं जे 15-40 मिनटां तुमी पेपर वाचतले तुमचे प्रुडंटच्या माध्यमांतल्यान कितलेय रिपोर्ट जाल्ले आसा, खंय 40 मिनटां लागता, खंय वरां वयर वयता, हे सगळे गोष्टी बंद जावंक जाय. हेच्या खातीर मेडिकल ऑडिट करपाचें काम हांवें चालू केल्लें आसा 108चे. जे एक्सिडेंट हॉटस्पॉट्स आहा ते एक्सिडेंट हॉटस्पॉट्सचेर आमी एम्ब्युलन्सीस परत मार्गार लायतले. एंड हो जो स्टाफ आमी काडला तेच्या जागेन रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आयिल्लो आसा बेंगलोरच्यान आनी आमी प्रयत्न मॅक्झिमम करतले की हे जाग्यार हाडपाक आनी डिसिप्लीन मॅनरान काम जावंक जाय. हांव पर्सनली कोणाच्या विरोधान ना,
पण मॅनेजमेंट असू काय स्टाफ असू आम्ही EMRIच्या माध्यमात EMRIक आम्ही क्लिअरली सांगला की आमकां ही सर्व्हिस पयली हांवें जेन्ना चालू केल्ली ती सर्व्हिस कशी आसली त्याच लेवलाची सर्व्हिस आमकां जाय. सगळे इश्यूज आहा मुख्यमंत्री कडेन म्हाजी आयज मिटींग आहा 4 आनी हो विशय पयलो अजेंडाचेर आसतलो. एक म्हणजे कार्डिओथोरेसिक आणि दुसरें म्हणजे रक्त तपासपाची सोय आमी स्ट्रीमलायन करूंक जाय गोवा मेडिकल कॉलेजान आणि त्याच्या भायर 108 हे तिनी विशय आज चर्चेक घेतले आणि मुख्यमंत्री इन्फॉर्मेशन दिवन त्यांचे गायडन्स घेऊन पुढे वचपाचो आमचो प्रयत्न. ओके, आता बेंगलोरच्यान हाडल्या पळय न्हू म्हणजे ते आमी हाडूंक ना. इट इज अ स्टाफ ऑफ 108 वेर एवर दे कॅन ब्रिंग. आय एम नॉट बॉदर्ड. इट इज नॉट आय एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दॅट स्टाफ. दॅट स्टाफ आर ट्रेन्ड EMT म्हणून ट्रेन असलेलो स्टाफ असता. ते EMTs खंयचेनय आसूं ट्रेन जाल्ले EMT 2 वर्सां कोर्स केल्ले EMT आसा आणि ते वेगळे खंयचेनय हाडूं म्हाका संबंध ना. म्हाका म्हाज्या गोंयचे लोकांचे गोंयचे भाव भयण आनी जो एक्सिडेंट केस जाता हेजे जीवन वाचोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसता. ओके, आणि EMRIचे टॉप ऑफिसर खंयचे लेवलचे गोंयान जे इन्चार्ज आशिल्ले गोंयान एंड नॉर्थ गोवा इन्चार्ज ऑफ गोवा प्लस नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाचो इन्चार्ज तिगांकूय आमी काडल्या. ओके, आणि हांवें सांगलें की आमकां सुरवात फ्रेश आमकां करची पडटली आनी तेंचो बेंगलोरचो जो मनीस इन्चार्ज आहा आनी त्या डायरेक्टर कडेन तेंच्या हांवें संपर्कान आसा हांव आनी आमकां बेगिना बेगीन फुडल्या 30 दिसां भितर आमकां हे 108 ची सेवा मार्गार हाडूंक जाय. ही सोपी गोश्ट न्हू पण म्हाजो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो हें करपाक आनी तेच्या भायर आमचे 10 नवे एम्ब्युलन्सीस 15 ते 20 मे पर्यंत पावतले एडवान्स लायफ सेव्हिंग सिस्टम आनी हे एडवान्स लायफ सेव्हिंग सिस्टम मुद्दम आमी मागयल्या कारण आमी ह्या माध्यमांतल्यान आमचे लोकांचे जीवन आमी वाचूं शकता. जे खंय व्हेंटिलेटर उपलब्ध आसतले आनी त्याच बरोबर ट्रेन स्टाफ जे खंय हे सगळे इक्विपमेंट व्यवस्थित वापरूं शकता. घेऊ एक ब्रेक.